सद्याकाळाचो 15वो सातोळे शुक्रार. मातृभा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी जेजू एका सुनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस बुकेल्ले देखून कोणशे काडून खावंक लागले. फर्जवांनी ते पळोवन ताका म्हटले, सुनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम हे पळय शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आशिल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बाराबोरच्यांक खावंक सोद्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावंक येताले. ते देवाक भेटयल्ले उंडे तांणी खाले. वो सुनवारा दिसा याज्ञिक देव मंदिरांत सुनवार मोडटात, तरी गुन्यांवकारी जायना. हें तुमी समोरतीन वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगता, देव मंदिरा परस व्हड हांगा कोण एकलो आसा. म्हाका बोली न्हय, म्हाका दया जाय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणा आसलेला जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशांक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात, तर मनशाचो पूत सुनवाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या दिसा शुभ वर्तमान आयकत हांव. जेन्ना जेजूचे शीस शेतांतल्यान वेताले तेन्ना ते भुकेल्ले देखून काडून खावंक लागतात. अशा वेळार फारिजीव तांकां पळोवन म्हणटात, सुनवारा दिसा करूंक नजो तसलें काम हे तुजे शीस करतात तें कितें? पूण जेजू तांकां सांगता, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आशिल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताचे बाराबोरच्यांक खावंक सोद्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावंक येताले. ते देवाक भेटयल्ले उंडे तांणी खाल्ले. अशे भाशेन जेजू ह्या फारिजेवांक उत्तर दिता आनी म्हणटा, म्हाका बोली न्हय, म्हाका दया जाय. जायते फावटी आमच्या धर्माच्या चाली रितींक आमी पाळो करता, पूण जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक दया दाखोवंक काकूट दाखोवंक विसरता. मागुया देवा लागीं आमचें काळीज दयेचें आनी काकुतीचें काळीज जावं. आमेन.